चुकीच्या नियोजनाक लागून पेडणे म्हालांतलो बैलपार वाठार फाटल्या पावसात उदकापोंदा गेल्लो. थळाव्यांनी सरकाराचें नियोजन चुकीचें आसा हें दाखोवनय दिल्लें, तरीकय सरकारी अधिकाऱ्यांनी आडनदर केल्ल्यान हुंवार येयलोच. निकतोच थंय WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर पावलो. कांय आश्वासनां दिलीं. आतां लोकांक जाय तशें जातलें काय मंत्र्यांचेच तकलेंतलो प्रकल्प अस्तित्वात येतलो हें काळच सांगतलो. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आणि पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकाराक बरोबर घेवन पेडणेच्या बैलपार प्रकल्पाक भेट दिली. पेडण्या खातीर एकूण 115 MLD उदकाची तरतूद केल्या अशें शिरोडकरान सांगलें. 25 कोटींची कोटीय केली खरी, पूण तेच्या आदीं पयलेच खेपे बैलपार वाठारांत येयल्ल्या WRD मंत्र्याक थळाव्यांनी घाम काडलो. आयकात तेंच्या मदीं जाल्ली भासाभास. लोक म्हणटा सर इतलें उदक ना, आनी इंजिनियरूय म्हणटा की इतलें उदक ना म्हणून साळांतल्यान न्हंयचें घालचें पडटा हांगा आनी. अरे बाबा, आता सद्याक उदक आसा तें टॅप करया आनी जें उदक समजा आनी एडिशनल जर जाय समजा साळांतलें हांगा हाडचें पडटा ताका प्रोविजन करतात. तशें करतात आमी. करच्या पयलीं ह्या न्हंयतलें उदक काडप हें बरोबर दिसता सर. काडप म्हणल्यार मी कितें अशें सोडप येता? आतां तुज्या आनी म्हजी दोळ आयकत पळय, तुज्या आनी म्हजी दोळ मुखार पळय कितलें उदक वता पळय, 1 मिनटाक कितलें MLD उदक वता तें पळय. वयता सर, पण लोकांकूच नाका न्ही, लोकांक प्रोजेक्ट नाका न्ही, कित्याक नाका? लोकांकूच प्रोजेक्ट नाका. लोकांनी जल आंदोलनय केलें हेच्या उपरांत, मागीर आमदार इले सगळे येवन विजीट करून गेले. सकयल जे लोक उलयले म्हजे कडेन ते म्हणटा आमकां जाय म्हणटात, आमकां जाय म्हणटात. आमदारांनी कलेक्टर जाय म्हणून लोक सांगतात. तुमी खंयचे हे हाडली ही भाशा? भाषा म्हणजे आम्ही विरोध करता अशें दिसता तुमकां सर? चांदेल प्रकल्पाखातीर आमकां उदीक जाय आसलें. चांदेल प्रकल्प फाटल्या 5 वर्सांपासून सुरू आसा चालू, काम कंप्लीट जावना तेचें. हे दिवपा संबंधी नोव्हेंबर आमी तारीख दवरलेली आसा, पण चडांत चड लेट जावन एखादी डिले जाले जर जायत जालें डिसेंबर पर्यंत हें उदक चालू जाता. सर, तिराळीवाले 150 कोटीन हे पाणी पोवपाक तयार आहा. हे हांगा इतलो खर्च कित्याक करतात? कितें म्हटलें? तिराळीवाले कमी पयशांनी 100-150 कोण कोटी सांगता? अशें तेंचें म्हणणें आसा. तुम्ही उलयल्यात कोणाक? हय, आमी उलयले तेंचे कडेन. उलयल्या त्या मनशाक घेवन या म्हणजे. बरें. उलयल्या त्या मनशाक घेवन सर हो यो. प्रकल्प कितलो हो पंप हाऊस कितले कोटीचो? साधारण 25 सर इब्रामपूर एक पंप हाऊस बांधलेलो तो तसोच आहा. तेचो हळद. ताच्या संदर्भात कितें ना सर? ना ना, हळदीची कितें जालें? बंदरा हळद खूप वर्सां जाली सर. हय. दोमाशा आणि जाला ते. हांव येतलो 30 तारखेर पळोवया. आम्ही म्हणना की इंजिनियर ते इंजिनियरूच तांकां टेक्निकल सगळें नॉलेज आसा, मान्य आसा सगळें. पण जेन्ना करता पळय किंवा करच्या पयलीं स्थानीक लोकांक विश्वासान घेवंक जाय आशिल्लें न्ही. ते जावन नाशिल्ल्या कारणान थोडे प्रॉब्लेम जाता. विरोध कोणाचो ना. करण्याची मायनिंग चालू आहा न्हय, मध्ये सोडटा हे सगळें. महाराष्ट्रात मायनिंगेचे सोडलेले आहा आनी हांगा वयर ते पळय बांद घातलेलो आहा आनी थंयच्यान जो आमचो पंप आहा, जो अख्ख्या पेडण्या एरियेक जे आमी उदक हें करता, हे उदक आमी असले हें करून ते फिल्टर करून आमकां दितात. दुसरे हय ओके सर, दुसरें सांगता तुमकां, आयज वयर थंय जे फॅक्टरी जातात, फॅक्टरीचे केमिकल बी ते सोडपाक जायना. हेचेरच तुमचें कितें तरी आसूंक जाय न्ही. फॅक्टरी महाराष्ट्रात जाता पळय, आनी थंयच्यान पाणी कमी जायत वयतले. हे उदक फाल्यां सकाळीं आमकां पावतलें काय ना पळय. आनी हे उदक आतां जे पावस अजून सोंपाक ना म्हटल्यार उदक कशें आहा तें पळय. परत दुसरे तुमी आतां प्रोविजन दुसरे कडेन खंय करतात की थंयच्यान हांगा उदक सोडपाचें म्हणून. ते 17 पंप कित्याक बसयतात तुमी अशें म्हणटा. आतां हेकाच बील कितले येतले सर? ह्या प्रकल्पा खातीर एके बायलेन आपली जमीन दिल्ली. तिणें आपले गाराणे मंत्र्या कडेन मांडले. तिका अजून लुकसाण भरपाय मेळूंक ना. कांय जाणांचे माड व्हांवून गेल्यात. निमाणे कडेन गरज थंय राखणे वण्टी उबारतले. सगळ्या कनालांक 15 नोव्हेंबरा मेरेन उदक येतलें अशें सांगून WRD मंत्र्यान सुटकेचो स्वास घेतलो. सगळे कडेन 15 नोव्हेंबराक ते पंप जे आसात ते सुरू जावपाक जाय आनी कॅनला भितर उदक येवपाक जाय. जे जाग्यार पायप घातला ते पायप येवपाक जाय. सगळे कडेन 15 नोव्हेंबर आनी तारीख बदल ना. हे बांधलं पण हे नुकसान म्हाका चड जाता. एकलो फुटपाक चड बघून जायती जाय न्हू. मुर्ताचें काम मुर्ताचें काम करया. हांव तुमगे थंय नुकसान कोणी केला पण आतां पर्यंत WRD डिपार्टमेंट जे आसा आनी विशेष करून PWD डिपार्टमेंट जे आसा हांणी जी उदकाची पुरवण केल्ली आसा अख्खे गोंयभर हें सारकें प्युअर उदक. मातशें खंय लक्षां सुद्दां आयलें जर जाय रोखडें टेस्टिंगा धाडून लॅबॉरेटरी आसात रोखडें टेस्टिंगा धाडून आमकां लुकसाण जालां आमकां पडलें. हय आमचे माड
माड गेल्ले आसा थंय वॉल बांदली जाल्यार बऱ्या पडटली हांव सांगता तर आमच्या गटार कुठे घेता सगळ्या गावात मारतात. सांग सांग हे सगळें जें उदक आहा पळय न्हू हेका लागून हे कन्स्ट्रक्शन जालां ते पळय आमची फुटबॉल सायड आहा पळय आतां हांगाल्यान हय. पळय आमचे कितलेशेच माड तेका लागून होवन गेले. तुमच्या तरी डिपार्टमेंटाक काही तरी अशें एक हें आसा प्रोविजन आहा की आमकां काहीतरी प्रोटेक्शन वॉल करून ते आमचे थांबोवंक शकता कित्याक वर्सा आमचे 10-20 माड येदे मोठे लायल्ले वयतात. त्या बाजून एक 500 मीटरची वॉल आणि ह्या बाजून 500 मीटरची घेता तशें जायत जाल्यार ते एक वेळ जावंक दोन्ही वेळा घेता कित्याक ताका हायट जावपाक जाय हे उदक जे भायर वयता नदीचे आनी रस्ते 5-5 दीस बंद आसता एमर्जन्सी कोणाकच वचूंक मेळना ह्या रोडार इतलो रोड ब्लॉक पडटा. गोवा 365 खातीर बैलपार पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.